इलेक्शनला रावपाचें आमचें ठरलेलें आसा. आतां एकदां एक दीस मिटींग घेतलो हांव संबंद आमचे जे लोक आसा उत्तर गोंयचे, त्या उत्तर गोंयच्या लोकांची मिटींग घेतलो हांव आनी त्या वेळाचेर आमी ठरयतले की एक्झॅक्टली कशा पद्दतीन आमी फुडें वचपाचें. पार्टी आसतली काय इंडिपेंडंट ते सगळें ठरयतले आमी. आनी आमी पार्टी कडेन आमी आतां खंयची पार्टी ती विचारूं नाका. पार्टी कडेन आमी एप्रोच जाल्या, आमचो प्रयत्न आसा पार्टींतल्यान. ना जाल्यार मागीर लोक कितें पळय ठरयता पळय तेजेर त्या दृश्टीन वयतले. पण एक पार्टीन पळयत जाल्यार आपणाचे कॅन्डिडेट्स ऑलरेडी शॉर्टलिस्ट केला, दुसऱ्या पार्टींचं तुमचें नांव ना. कॅन्डिडेट डिक्लेअर जावन न्ही मागीर उलोवया न्ही. सो ऑब्वियसली बिकॉज दोनूय हितून पार्टींनी ना म्हटल्यार तुमी सर रफली लोक इंडिपेंडंट म्हणून कित्याक मागीर सुरूच पयलीं डिक्लेअर जावन न्ही मागीर बेश्टी कित्याक चिता आदी काही लोक चिता आदी मीठ गिळटा तशें आमी करुया नाका. कळ्ळें न्ही. पार्टी आसूं वा इंडिपेंडंट रावतलो काय न्ही सगळे इलेक्शनाचे कॅन्डिडेट डिक्लेअर जाले काय ना तेन्ना कळटा. ओके. आनी एक विशय म्हणटा पळय तो ह्या ज्या दिसांनी फाटल्या दिसांनी ज्या भाशेन तुमी तुमचे विचार मांडले सगळे जाले, एनी पार्टी आय एम नॉट टॉकिंग अबाउट लोकसभा बट एनी पार्टी खंयच्या हाडीच्यान वचपाचें तुमी चिंतलां कितें? ना अजून पर्यंत कांय चिंतूंक ना हांवें. आमी तटस्थ रावपाचें, थंड रावपाचें. राजकारणान गडबड करप नासता. थंड पळोवया मरे कोण कोण खंय कितें करता कशें कितें आसा तें पयलीं पळोवया आनी मागीर पार्टी जॉयन कोणाक खंय जॉयन जावपाचो कितें करपाक. पयलीं आतां आमी सद्या धंद्यान लक्ष घातला, धंदो पयलीं पळोवया. ऑफर येवंक ना दुसऱ्या पार्टी खूब जाणां कडेन ऑफर येयली पूण ती ऑफर योग्य आसा काय ना ती हे पळोवपाची खूब गरज आसता. आनी जेन्ना पळय कशें आसा तूं एकट्यान डिसिजन घेतलें म्हूण जायना, बरोबर बाकीच्या लोकांक बरोबर घेवन वचपाक जाय आनी तें डिसिजन घेवपाक. बीजेपीची ऑफर न्ही ते पळयता. आतां हांव सांगता तुका कार्यकर्ते म्हणजे आमी वेट एंड वॉच. कार्यकर्त्याचें म्हणणें वेट एंड वॉच. अशी एक चर्चा आसा बीजेपी कडल्यान तुमकां कितें ऑफर? हांव सांगपाक आतां तुका नेमकें हांव कांय सांगपाक शकना. फाल्यां समज तुमकां बीजेपी कडेन ऑफर येयली एक धर तूं आनी एके सायडीच्यान बीजेपीच्या गव्हर्मेंटान तोच मंत्री आसा जो तुमी पयले क्रिटिसायज केलेले आसा, सो कितें जातलें मागीर तुमचें? म्हणजे मिनिस्टर आतां सद्याच्या पयलींचो जो पार्टीन आहलो पळय एमजीपीचो, सो देन हांव कितें फरक पडटा? तशें कांय ना. पडटा. अरे काल काँग्रेसचे 10-12 जाण 8 जाण कोण गेले टाक करून उडी मारले आनी गेले. सगळे मित्र जाले, दोस्त जाले. सो तुकाय चलता तें? न्ही तशें कितें आसा पळय ते राजकारणांत मरे कोण कोणाचो दुश्मन आनी कोण कोणाचो दोस्त हो कायम नासता. एक गोश्ट लक्षात दवरा. तुम्ही एमजीपी सोडली तेन्ना तुमच्या लिडरान तुमच्या बद्दल एक बरें उतर काडलेलें. म्हणजे तुम्ही बरे पार्टीचे बरे चिंतपी एक मनीस आनी त्या टायमार तुमचें अशें मन धरलेलें अशें काय जावंक ना. कशें आसा फाटल्यान उलोवन कांय अर्थ ना. कळ्ळें तुका न्ही. फाटल्यान उलोवन अर्थ ना. तूं जेन्ना पळय तुज्या बरोबर आसा तेन्ना तुवें जर ताका हेल्प केल्लो, कोणूय आसूं तो, ताका हेल्प जर केल्लो जाल्यार तेजो फायदो आसलो. तूं समजा कोणाची विचार पुसत करना जाल्यार तूं लिडर कसलो आनी तूं बरोबरच्या लोकांक घेवन कसो वयतलो? आयज कशें आसा तूं तुज्या बरोबर आसा जाल्यार तूं बाकीच्याचो विचार करपाक जाय. गोंयचो जेन्ना तूं गोंयचो म्हणजे एका पक्षाचो लिडर म्हणून जर तूं समजता जाल्यार तुवें बाकीचे आपले कार्यकर्ते आसा की बारीक बारीक लिडर आसा पळय त्या लिडरांचे तुमी खंय तरी तुमी ताका तेंची हें घेवपाक जाय. तुमच्या एका मिटिंगेन तुमी जेन्ना हे विचार सगळे मांडलेले तेन्ना तुमी एके सायडीच्यान हेल्थ मिनिस्टराकूय प्रेस केल्लो की तेज्या फुड्यान गेले तेजी कडच्यान कामां जाली, सीएमा कडेन जाली. बरोबर आसा. हांव आतां कसो आहा मनोहर पर्रीकाराक आमी टिका करताले त्या वेळाचेर, पूण मनोहर पर्रीकारान काही बऱ्यो गजाली केल्यो पळय त्यो गजाली आमी परत परत सांगतात. आयज हांव तुका सांगता आसतना तो गोंयचो ट्युरिजम आसलो पळय तो ट्युरिजम पयलीं कशें ऑक्टोबर ते जानेवारी फेब्रुवारीन ट्युरिजम सोंपतालो, ट्युरिस्ट वयताले घरा. आयज तें ना. आयज 365 दीस गोंयान ट्युरिजम कोणें केलो? मनोहर पर्रीकारान केलो. हे तेजें काम. हे आमी कोण नाका ना म्हणपाक शकना. अश्यो बऱ्योचश्यो बाकीचे सुद्दां लोक जे बरी गजाल आसा ती बरी गजाल सांगपाकच जाय. बट हाऊ वूड यू फायंड इट डिफरंट सर की एके सायडीच्यान तुमी कांय मंत्री चीफ मिनिस्टराक प्रेस करता पूण त्याच पक्षा गव्हर्मेंटाचो तुमचो पयलींचो जो लिडर आहा तो मंत्री आहा आनी ती कडेन कांय जायना म्हणटा. हे कितें कांय जायना म्हणजे तो आमची विचार करना कांय करना. पळय तूं चुकता. हांवें जें सांगलां पळय की सुदीन ढवळीकर समजा जर तेच्या खंयच्या तेचो पोर्टफोलियो आसा पावर आसा त्या पावरान तो पावर डिपार्टमेंटान तो काम करिना अशें हांवें म्हणलां ना ना पूण तेच म्हणटा न्ही पळय तो जर खंयचें बरें काम करीत आसत आनी बरें जर काम केलें आसत जाल्यार तें बरेंच म्हूण सांगतालो. समजा जर तो कसो पार्टीचें काम करता आसतना पार्टीचे जे कार्य हांव तुका पार्टी गव्हर्मेंट आनी पार्टी हे दोन वेगळे विशय. पार्टीचे जेन्ना पळय तो
हांव उलयतां तेन्ना पार्टेन तेजे बरोबर बद्दल तें बरोबर ना हें तुका सांगलें सो तुजो मुद्दो पार्टयेचो आशिल्लो. पार्टीचो सरकार असल्यानी पार्टी सोडटली अशें दिसना तुका? न्ही पळय पक्ष सोंपपाक शकना. पक्ष खंयचोच कोणूय आसूं तो पक्ष सोंपपाक शकना. ज्या दीस तूं तें दुकान बंद करतलो पळय तेन्ना तें बंद जातलें. पक्ष खंयचो सोंपना. कोण नाल्यार कोण तरी मागीर शेवटी. आनी हो पक्ष कसो भाऊसाहेब बांदोडकराच्या नांवाचेर पक्ष चलता. कळ्ळें न्ही. हेंच्यांनी कशें केलें पक्ष सोंपना. हो पक्षाची हें कमी जाली हें व्हडलें जालें. पूण पक्ष म्हणजे तो आसलो त्या पेक्षा सकयल गेलो म्हणून तें दुख्ख आसा. तुका लेट गमलें पक्ष ना हे व्हडलें जालें म्हणून? पळय म्हाजें कशें जाता आमी परत डिसिजन घेवपाक शकना. म्हणजे कोण म्हणटा बेडूक उड्या मारता म्हणटालो. खूब जाणांनी हे कोणी म्हणटा लोक न्ही आमी तशें करपाक वचूंक ना. म्हणजे थंय एक 10 वर्सां आमी रावले काय बरें आमचें करना मरे काय ना. म्हणजे पूण आमी रावले कितें तरी काम करतलो म्हणून करूंक ना हें दुख्ख आसा. पूण त्या वेळी एक दीस खंय तरी मागीर तें दुख्ख जाता. आनी जेन्ना पळय तुका त्रास जाता पळय तेन्ना मागीर उलयता मनीस. तुमकां दोन्ही बंधूंनी ढवळीकर बंधूंनी शुभेच्छा दिल्या तुमच्या. पळय ते जर म्हाका शुभेच्छा दिना न्ही जाल्यार तेंचें कितें करूंक जाय तें तांकांय खबर आसा नरेश रावळ कितें तो. म्हणून ते शुभेच्छा दिल्या. म्हणून ते बरें पोपट ते कशें उलोवंक जाय कितें आनी खंय बरें हें म्हणून ते उगी रावल्या. ते बेश्टे उगी रावूंक ना. कळ्ळें न्ही काय चूक तेंची. तूं जेन्ना पळय तूं हेका वयता शपथविधीक वयता तेन्ना तूं शपथ वयता आनी बाकीचे तुजे जे कॅन्डिडेट उबे रावल्ले पळय तांकां तुवें आफोवंक जाय. तुवें तांकां आमी मनोहर पर्रीकर हांव परत तुका पळय ही बरी गजाल पळय आसता पळय लिडर कसो आसचो तें तुमकां सांगता की मनोहर पर्रीकर पेडण्या पासून काणकोण पर्यंत पक्षा खातीर धांवतालो. तो उगीच मुख्यमंत्री जावंक ना. तो धांवतालो. तेणी मरे बीजेपीन सामकें बीजेपी नासतना सुद्दां बीजेपी तयार केली गोंयांत. तेणी जे कॅन्डिडेट गोंयांत पळय उबे केले पळय तातूंतले काही निवडून आयले काही येवंक ना. ते पडले तांकां तेणी अशेंच सोडूंक ना. तेणी तांकां परत लागीं केलें. वेंग मारली गट धरले ताणें आनी पक्ष फुडें व्हेलो. जेन्ना तुमी पूण अशा पद्दतीची लिडरशीप आसपाक जाय. मोगो पक्षान समजा अशें काम जर ते केल्लें तेंच्यांनी जाल्यार आयज मोगो पक्ष उठ्ठला. आनी ते आपूण करिना ते बाकीच्याकय काम करपाक जाय. हांव म्हाजे कडेन जर पक्ष आसलो न्ही हांव उबे गोंयान भोंवपाचो. पेडण्या पासून काणकोण पर्यंत आनी 70 पासून हांगा पणजे पर्यंत सामकें सगळ्या भोंवन सगळ्या कार्यकर्त्यांक उलयता. तुम्ही सेंट्रल कमिटीन आसलेले तुका कोणी हाडयलेले हाडोवपाक त्याच्या सेंट्रल कमिटीच्या वयर आनी कमिटी आसा न्ही सेंट्रल कमिटी ते आसता न्ही तेंच्यांनी ग्रीन सिग्नल दिवपाक जाय. तर गोंय आमी जर खंयच्याय मतदारसंघान हे काय करनाका सांगताले अशें अरे सांगताले म्हणून नाल्यार हांव कित्याक हांव तुमकां अशें दिसता हांव वगीर रावपी मनीस असो. अशें कित्याक लागून सांगलें बीजेपी वांगडा आसा तेका लागून बीजेपी वांगडा अरे तेंचे कशें मरे जेन्ना पळय काँग्रेसी वांगडा आसता तेन्ना बीजेपीचेर टिका करता आनी बीजेपी वांगडा वयता पळय तेन्ना काँग्रेसीचेर टिका करता. हें सगळ्यांत जर वायट गजाल म्हणटा ती ही आमकां केन्ना पटना ह्यो गजाली. अरे त्या वेळाचेर म्हादय खातीर तुमी बीजेपीक टिका करता. आतां बीजेपीन वयतकूच काँग्रेसीचेर टिका करता. अशें आसता केन्ना. आनी सगळें हें कर तूं दोनूय सरकारान तूंच आसलो. तूंय तितलोच जबाबदार आसा अरे मागीर आपलें तूं सांगता म्हणून आमी आपलें हें घेवन धांवता हेज्या फाटल्यान धांवले हांगा ते मिटींगेक कितें तें. सो दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर आमी चड उलोवपाची गरज ना ह्या विशयाचेर आनी तेंच्या पर्टिक्युलरली तेंच्या विशयाचेर चड उलोवपाची गरज ना. उब्या गोंयांक मरे तेंच्या बद्दल ढवळीकर बंधू बद्दल उब्या गोंयांक खबर आसा. तेन्ना पळय हांव सगळ्याक भोंवता पळय तेंच्या लोकांनी म्हाका सगळ्यांनी सांगलेलें आसा की बेस्ट काम केलें तुवें सोडलें तें. नास उपाशी रावल्लो बरो त्या पेक्षा असलें म्हणजे शेर कितें भुका रहेगा लेकिन घास नाही खाएगा तसलें. त्या पेक्षा म्हणजे हांव तुमच्या ह्या माध्यमांतल्यान हांव तुका एकच सांगता आमचे जे अपकमींग जे पॉलिटिशियन आसा पळय अपकमींग कॅन्डिडेट्स आसा कळ्ळें न्ही त्या भुरग्यांनी मरे मोगो पक्षान केन्नाच वयचें न्ही. हें म्हजें आव्हान सगळ्यांक गोंयच्या लोकांक आव्हान. ढवळीकर हांकां फुलयतलो पूण तेंच्यांनी कोणी केन्नाच वचचें न्ही. तेंचो घात करतलो. आज जिताचेर कितें म्हणणें आहा तुजें? जीत तसो बरो हुशार आसा. जीत तसो तेंच्या दाताक लागचो ना. कळ्ळें न्ही. तशें हांव गोंयच्या लोकांक सांगता तुका हे भुरगे आसा पूण बाकीचे कोण इंट्रस्ट आसा तेणी खंयच्याय पार्टीन वचा इंडिपेंडंट वचा राजकारण करूं नाका. पूण केन्नाच मोगो पक्षान हे जो पर्यंत आसा पळय मोगो पक्ष हेंच्या कडेन तो पर्यंत तेंच्यांनी मोगो पक्षान हें सोंपयतलें.
मोगो पक्षान गेले जाल्यार हे तांकां काबार करतले केन्ना निवडून येवपाक दिवचे ना इतलें हें शेवटचें म्हाका सांगता. सर एकूच आनी एक लास्ट जनरली आता जेन्ना तुम्ही खंयच्या पार्टीन ना जेन्ना तुम्ही पार्टीची टिका करता वीच पार्टी इज बेटर इन द स्टेट. हांव तेजेर काय आतां कांयच उलयना ह्या नेमक्या आतांच्या हेजेर कांयच उलयना. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.